नमस्कार. संस्कृत उर्फ गिरवाणवाणी ही एक ऐतिहासिक भास असून ती धर्तरीवयली सगळ्यात प्राचीन, समृद्ध, अभिजात आणि शास्त्रीय भास असा. ही भास हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन धर्माच्या उपासनेची भास असून ती भारताच्या 23 शासकीय राज्यभाषांपैकी एक असा. प्रसिद्ध व्याकरणतज्ञ पाणिनीन इसवी सन पूर्व काळात अष्टाध्यायी या ग्रंथावरवी संस्कृत भाषेक प्रमाणित केला. संस्कृत भाषेतले खूपशे शब्द भारतीय भाषांमध्ये जशाच्या तसे वापरतात. संस्कृत भाषेक सुरभारती, देववाणी, देवी वाक, देवभाषा, अमरभारती आदी हेर नावांय आसात. प्राचीन काळासावन संस्कृत ही अखिल भारताची भास म्हणून वळखत आले. काश्मीर सावन लंकेपर्यंत आणि गांधार सावन मगधापर्यंतची भुरगी नालंदा, तक्षशिला, काशी आदी विद्यापीठांतल्यान अनेक शास्त्रां आणि विद्या हांचे अध्ययन करताली. या भाषे खातीरूच रुद्रट, कैयट, मम्मट या काश्मीरी पंडितांचे ग्रंथ थेट रामेश्वरा सावन प्रसिद्धीक पावले. आयुर्वेदातील चरक हो पंजाबाचो, सुश्रुत हो वाराणसीचो, वाघभट हो सिंध देशाचो, काश्यप हो काश्मीराचो आणि वृंद महाराष्ट्राचो. पूण संस्कृता खातीरूच हे सगळे भारत मान्य जाले. तर संस्कृत भास ही खूप शब्दभांडार आशिल्ली अशी भास असा. ताच्यो कांय देखी सांगता. स्त्री या शब्दा खातीर नारी, अर्धांगिनी, वामांगिनी, वामा, योषिता असे खूपशे शब्द संस्कृत भाषेत आसात. हे प्रत्येक शब्द स्त्री शब्दाची सामाजिक, कौटुंबिक आणि धार्मिक भूमिका दाखयतात. संस्कृत भाषेचे शब्दभांडार इतले व्हड आसा की ताची म्हायती जाणून घेवपाक एक जल्म पावपाचो ना. तशेंच एका जनावराक, वस्तूक आणि देवाक जायती नावां आशिल्ली अशी ही एकमेव संस्कृत भास. संस्कृतात जनावरां, वस्तू आदी शब्दांक हेर नावांय दिवपाची पद्दत आशिल्ली. देखीक हत्तीक गज, कुंजर, हस्तीन, दंतीन, वारण अशी 100 वयर नावां आसात. सिंहाक वनराज, केसरीन, मृगेंद्र, शार्दूल अशी 80 वयर नावां आसात. उदकाक जल, जीवन, उदक, पयः, तोयः, आपः अशी नावां आसात. भांगराक स्वर्ण, कांचन, हेम, कनक, हिरण्य आदी हेर नावांय आसात. तशेंच संस्कृत वाक्यांत शब्द फाटीफुडें कशेय बरयले आनी खंयसरूय आसले तरी त्या वाक्याचो अर्थ बदलना. देखीक रामः आम्रम खादती म्हळ्यार राम आमो खाता. हेच वाक्य मुखार बरयल्ल्या सावन कशें जरी बरयलें तरी ताचो अर्थ तोच उरता. जशें आम्रम खादती रामः, खादती रामः आम्रम. या उलट इंग्लिश भाषेन वाक्यातली शब्दांची जागा बदलली की वेगळोच अर्थ जाता. देखीक राम इट्स मँगो म्हळ्यार राम आमो खाता. हेच वाक्य मँगो इट्स रामा अशें जर बरयलें जाल्यार ताचो अर्थ आमो रामाक खाता असो जाता. देववाणी अशा या संस्कृत भाषेचे उच्चार जरी कानार पडले तरी खूप खोस जाता. संस्कृती ही संस्कृताश्रिता अशें एक वचन आसा. हाचो अर्थ असो की संस्कृती ही संस्कृताच्या आश्रयाक रावता. म्हळ्यार जंय संस्कृताचें अध्ययन जाता थंय संस्कृती रावता. संस्कृताचो अभ्यास करपी मनीस हो संस्कृतीशील आणि सौजन्यशील आसता. तर आता संस्कृत भाषेची विशेषताय तशेंच ती भाषा कितली समृद्ध आसा हें पटोवन दिवपी कांय देखी आमी जाणून घेवया. पहिली देख आसा ती अक्षरांच्या क्रमबद्धतेन निर्माण जावपी मनोरंजक अशो काव्याच्यो कांय वळी. इंग्लिशेन द क्विक ब्रावन फॉक्स जम्प्स ओव्हर अ लेझी डॉग अशें एक प्रसिद्ध वाक्य आसा. इंग्लिश अल्फाबेटांतली सगळीं अक्षरां तातूंत समाविष्ट आसात. पूण थोडी कमतरताय आसा. ती अशी इंग्लिश अक्षरां 26 आसात आनी हांगा जबरदस्तीन 33 अक्षरांचो उपयोग केला. तातूंत 4 फावटी ओ तशेंच ए आनी आर ही अक्षरां 2 फावटी वापरल्यात. तशेंच हांगा अक्षरांचो ए बी सी डी ई एफ जी हो मूळ क्रम दिसना. सगळीं अक्षरां अस्ताव्यस्त पसरल्यात. सामर्थ्याच्या दृश्टीन जर पळयलें जाल्यार संस्कृत भास ही खूब उच्च दर्जाची आसा हें आतां सांगता ते सुभाषीत आनी ताचो भावार्थ आयकून आमकां कळटा. खगी घांग चिच्छौजा झांय ज्ञो टौठी डडंढणः तथोदधीन पफर बाभीर मयोरिल्वाशिशांसः. म्हळ्यार पक्ष्यांचे प्रेम, शुद्ध बुद्धीचे,
दुसऱ्याच्या बळाचे अपहरण करपात पारंगत, शत्रूचो संहार करणाऱ्यामदी अग्रणी, मनान निश्चल तशेंच धाडसी आणि दर्याचे सर्जन कोण करतलो असो राजा मय, जाका शत्रू कडल्यान सुद्धा आशीर्वाद मेळिल्ले आसात. तर तुम्ही पळोवू शकता की संस्कृत वर्णमाळेतली सगळी 33 व्यंजनां या सुभाषितान येतात. इतलेंच न्हय, तांचो क्रम सुद्धा योग्य आसा. दुसरी देख आसा ती म्हळ्यार कवी माघान शिशुपालवधम या महाकाव्यान केवळ भ आणि र ही दोनूच अक्षरां घेऊन एक श्लोक केला. तो असो: भूरी भीर भारी भीर भी भीरा भूभारैर भिरे भिरे भेरी रे भी भिरभ्रा भैरू भीरू भिरी भैरी भाह. म्हळ्यार धर्तरेक सुद्धा जड जातले इतले वजनदार, वाद्य यंत्रा भशेन आवाज काढपी आणि कुपा भशेन काळो अशा न भिवपी हत्तीन आपलो शत्रू आशिल्ल्या दुसऱ्या एका हत्तीचेर हल्लो केलो. तिसरी देख आसा ती किरातार्जुनीयम या काव्यसंग्रहान केवळ न हे व्यंजन घेऊन अद्भुत असो एक श्लोक रचला आणि वाचप्याक अजाबीत करून सोडपी अशा कौशल्याचो प्रयोग करून भारवी नावाच्या महाकवीन खूप कमी शब्दांत खूप कितें सांगला. ते अशें: ननो ननुन्नो नुन्नो नो ना 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 नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो नाने ना नन्नु नन्नु नुत. म्हळ्यार जो मनीस युद्धांत आपल्या परस दुर्बल अशा मनशाच्या हातून जखमी जाला तो खरो मनीस न्हय. तशेंच आपल्या परस दुर्बल आशिल्ल्या मनशाक जो जखमी करता तो सुद्धा मनीस न्हय. जखमी मनशाचो स्वामी जर जखमी जावना जाल्यार अशा मनशाक जखमी म्हणिना, आणि जखमी मनशाक जो घायाळ करता तोय बी मनीस न्हय. तशेंच चौथी देख आसा ती कांचीपुरम हांगा जल्माक आयिल्लो 17व्या शतकांतलो कवी वेंकटाध्वरी हाणें रचिल्लो राघव यादवीयम हो ग्रंथ सुद्धा एक अद्भुत ग्रंथ म्हणून नावाजतो आसा. या ग्रंथाक अनुलोम विलोम काव्य सुद्धा म्हणटात. या ग्रंथात 30 श्लोक आसात. या श्लोकांची विशेषता ही की ते श्लोक जर सरळ वाचले जाल्यार रामकथा जाता आणि उलट्या क्रमान वाचले जाल्यार कृष्ण कथा जाता. तर या 30 श्लोकातल्या एका श्लोकाची देख आम्ही जाणून घेऊया. वंदेहं देवंतम श्रीतम रंतारं कालम भासायः रामो रामाधीराप्यागो लीला मारा योध्ये वासे. म्हळ्यार हांव त्या श्री रामाचरणी नमस्कार करता, जांच्या काळजांत सीतादेवी रावता, तशेंच जाणे आपली बायल सीते खातीर सह्याद्रीच्या दोंगरावेल्यान लंकेन वचून रावणाचो वध केलो आणि वनवास पुराय करून अयोध्या नगरीत परत आयलो. या सरळ श्लोकान श्री रामाची स्तुती केला हे आम्ही जाणून घेतले. आता तोच श्लोक विलोम पद्धतीन म्हळ्यार उलटो वाचून श्रीकृष्णाची स्तुती केला ती जाणून घेऊया. सेवा ध्येयो रामालाली गोप्याराधी भारामोराः यस्साभालंकारम तारम तम श्रीतम वंदेहम देवम. म्हळ्यार हांव रुक्मिणी तशेंच सगळ्या गोपिकांक पूज्य आशिल्ल्या भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणी नमस्कार करता, जो नित्य देवी लक्ष्मी वांगडा विराजमान असता आणि ज्यांचे सौंदर्य सगळ्या भांगराच्या वस्तींची शोभा हरण करता. तर आता बरो उपदेश आशिल्ली काय सुभाषितां आणि तांचो अर्थ आम्ही जाणून घेऊया. उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीर दैवं प्रधानमिति का पुरुषा वदन्ति दैवौ विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः. म्हळ्यार शिवासारख्या आशिल्ल्या कामसू मनशाकडे लक्ष्मी आपसुकूच येता, पूण भिजूड लोक नशीब महत्वाचे आसा अशें म्हणटात. नशिबाचो विचार करिनासतना स्वतःच्या सामर्थ्यान यत्न करपी आणि यत्न करूनय जर ध्येय गाठपाक येवना जाल्यार तातूंत दोष तुजो कितें. सौवर्णानि सरोजानि निर्मातुं सन्ति शिल्पिनः तत्र सौरभ निर्माणे चतुरश्चतुराननः. म्हळ्यार सोनार भांगराची कमळां निर्माण करू शकता, पूण तातूंत सुगंध मात्र फक्त चतुर असो ब्रह्मदेवूच निर्माण करू शकता. सैमा भाशेन इतली उत्तम आणि परिपूर्ण रचना मनीस करूच शकना.
चिंता चिता समानास्ति बिंदुमात्र विशेषतः सजीवन दहते चिंता निर्जीवन दहते चिता. म्हळ्यार चिंता आणि चिता ही सारखीच, पूण तातूंत फरक आसा तो फक्त अनुस्वाराचो. चिंता म्हळ्यार काळजी ही जित्या मनशाक जाळटा आणि चिता ही मेल्ल्या मनशाक जाळटा. नष्टं द्रव्य लभ्यते कष्टसाध्यं नष्टा विद्या लभ्यतेऽभ्यासयुक्ता नष्टारोग्यं सुपचारैः सुसाध्यं नष्टा वेला या गता सा गतैव. म्हळ्यार खूप कष्ट करून वगडायल्ली संपत्ती मेळोवपाक येता, विसरिल्ली विद्या अभ्यास करून परत मेळोवपाक येता. भलायकी बरी ना जाली जाल्यार बऱ्या दोतोराचो उपाय करून ती बरी करपाक येता. पूण वेळ फुकट घालयलो जाल्यार ती गेल्ली वेळ परत येना, ती एकदा गेली काय गेलीच. श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं. म्हळ्यार फाल्यां करपाची कामां आजूच करपाक जाय आनी दनपारां उपरांत करपाची कामां सकाळींच करपाक जाय, कारण ह्या मनशाचें काम जालां काय ना याची वाट मरण पळयना. मानिषाद प्रतिष्ठान त्वम् अगमशाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकं अवधी काममोहितं. म्हळ्यार हे शिकार्या, खूप वर्सांपर्यंत तुका प्रतिष्ठा मेळची ना, कारण कामासक्त आशिल्ल्या क्रौंच पक्ष्यांच्या जोडप्यातल्या एका पक्षाक तुवें मारून उडयला. वाल्मिकी ऋषीन जेन्ना पक्षाक मारिल्लें पळयलें तेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान आत्तां जें सुभाषीत सांगलें तें सुभाषीत भायर पडलें. तेन्ना ब्रह्मदेवान प्रगट जावन वाल्मिकी ऋषीक रामायण काव्य बरोवपाक सांगलें. लौकिकानां हि साधूनां अर्थं वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति. म्हळ्यार सगळे सज्जन लोक जशें घडलें तशेंच वर्णन करतात, पूण ऋषी जशें उलयता तशेंच मागीर घडटा. हाका देख आसा ती रामायण काव्याची. वाल्मिकी ऋषीन पयलीं जशें वर्णन केलें तशेंच फुडें रामायण घडलें.